देशा सांगातान गोंयानूय 72वो स्वातंत्र्य दीस मनयलो। मुख्यमंत्र्याचे गैरहजेरीत सभापतीन पणजेत तिरंगो हुबयलो। मडगांव पालिका मंडळांतले मतभेद स्वातंत्र्य दिसाच्या मुर्तार उक्ताडार। हेर नगरसेवकांच्या बहिष्कारान नगराध्यक्ष पडल्या एकोडी। कुडचडे रवींद्र भवनाचे काम वेळार पुराय जावप अशक्य। कंत्राटदाराक पैसे फारीक करून आशिल्ल्यान काम बंद। आक्षे कुट्टाळे येरादारीची कोणय जाल्या सदांचीच। निषेध उक्तावपाक महिला काँग्रेस ब्रेस्तारा काडटा मोर्चा। आता खबरो विस्तारान पळोवया। पुराय देशा सांगातान गोंयानूय बुधवारा 72वो स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। सावरकडे देशाची शान तिरंगो फडकयलो। विरोधकांचो खर विरोध कडेक दवरून मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरीत पणजेत जाल्ल्या सरकारी मुखेल सुवाळ्यात सभापती दोतोर प्रमोद सावंतान ध्वजारोहण केलें। आज खंयच्या पायंड्याचेर आसत गोंय एक वेगळ्या लेवलचेर पावल्लें आसा। तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरचो विशय करात, 10 ते 20 हजार कोटींच्या केंद्र सरकाराच्या मदतीन आज मांडवी पूल, जुवारी पूल, नॅशनल हायवे 17, नॅशनल हायवे 4A ह्या सगळ्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट सगळ्या लोकांक आज दिसती पडटा आणि ठरलेल्या टायमान चड उशीर न करता येणाऱ्या काही 1-2 वर्सां भितर हे सगळे पूर्ण जातले हाची म्हाका खात्री आसा। आनी अन्य आर्थीक मदत करपासारक्यो अनेक योजना गोंय सरकारान केल्ल्यो आसा। म्हाका अपेक्षा आसा की येणाऱ्या 1-2 वर्सां भितर हातूंतल्यान गोंयान बेकार भुरगो हो शक्यतो उरचो ना। एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमची पॉलिसी येणाऱ्या दिसा भितर जाहीर जातली। आजच्या दिसाचो हो मंगल गोंय राज्याचे भौमानीक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आपले मेडिकल रिव्यू ट्रीटमेंट घेवपा खातीर परदेशात आसात आणि त्यांच्यानी हो मान म्हाका दिलो त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं हांव त्यांचो आभारी आसा। गोंय राज्य हे IT हब जावचे ह्या नदरेन माहिती तंत्रज्ञान धोरण चालीक लायला। गोंयच्या IT क्षेत्रांतले तरणाटे राज्या भायर वयचे न्ही आणि त्यांच्या गिन्यानाचो, तंत्रज्ञानाचो, बुद्धिमत्तेचो वापर हो गोंयांत जावचो हाच्या खातीर सुमारे 5 वर्सांत 10,000च्या वयर रोजगाराच्यो संदी गोंयच्या तरणाट्यांक उपलब्ध करून दिवपाचो मोग ह्या धोरणां दाखला। तुवें हांगासली इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसतली किंवा चिंबल हांगासलो IT प्रकल्प आसतलो, ह्या दोनूय हातूंतल्यान सरकारान मारिल्लें म्हत्वाचें पावल आसा। माहिती तंत्रज्ञानाच्या मळाचेर राज्यांत क्रांती घडोवपाचें सरकाराचें मोग आसा। मान्यवराच्या मंत्री महोदयाची पाणी म्हाका खूब अभिमान जाता जे उतर हांवें आनी बाब चीफ मिनिस्टर मनोहरजी पर्रीकरान दिल्लें की हें जे क्रांती मैदान आसा तें सुशोभीत जातलें आनी हे क्रांती मैदानाचेर जे स्तंभ आसा तुमचे उजवे आनी दावे बाजूक तुमकां स्तंभ दिसता, ते स्तंभ हे स्वातंत्र्य सैनिकाचें प्रतीक आसा। प्रत्येक स्तंभाक एक वेगळेपण आसा आणि त्या स्तंभात जीव आसा। तो स्वातंत्र्याक दिल्लें प्राणार्पण ह्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या नांवान ह्या स्तंभार आमी कोरिल्लें आसा। ताची अवश्य माहिती जाणून भुरग्यांनी काम करचें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
की हो जो देशाक स्वातंत्र्य करपाची चळवळ आशिल्ली ती आमच्या काँग्रेस पार्टीन ही चळवळ ह्या देशांत सुरू केल्ली. देशाच्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडप आनीक ब्रिटिशा विरुद्ध तांकां झगडी करप हो हेतू घेवन काँग्रेस पार्टीची स्थापना जाली. आतां नवीन तरणाट्यांक नवीन लोकांक खूब खबर आसपाना आनी त्या टायमार बाकी सगळे ज्यो लोक आशिल्ले आयज जे पार्टी सरकार करतात ते ब्रिटिशा बरोबर रावताले कारण ते ब्रिटिशाच्या मारांक भिताले. मडगांव नगरपालिका मंडळांतले मतभेद भायर सरल्या. नगराध्यक्षाक हेर नगरसेवकांनी एकोडी उडयल्या. स्वतंत्रताय दिसाच्या शुभ मुहूर्तार हे संबंध उक्ताडार आयल्या. सुवाळ्याक सगळ्याच नगरसेवकांनी दांडी मारली. पालिकेचेर मंत्री विजय सरदेसायचें वर्चस्व आसा. नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय आणि नगरसेवकांमदी काय मतभेद आसत जाल्यार ते सोडोवपाक फुडाकार घेतलो अशें मंत्री विजय सरदेसायन म्हळां. Returned yesterday from Delhi. I've come back at 2 in the morning. I've just come here now. It is not to be seen as a revolt, but there may be issues which have to be resolved. Because going by a section of the media, they say that they want to speak to me. I had also promised them that post-assembly session, I would meet them. But there some issues had come up during the assembly session, and I have not been able to give time post-assembly session. Now I think I will meet them. I am also going out of station. नगराध्यक्ष डॉक्टर बबिता प्रभुदेसाय हिने आपयल्ले खासा बसकेक नगरसेवकांनी दांडी मारिल्ल्यान ती रद्द करची पडली. स्वातंत्र्यताय दिसा झेंडावंदन सुवाळ्याक एकूय नगरसेवक हाजर रावले ना. नगरसेवक सांगता ते प्रमाण फकत कर वसूल करपा खातीर मडगांव नगरपालिका बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाची फॉर्मां दीत आसा. देखून थळाव्या आमदारान हाचेर लक्ष घालचें अशें तांणी मागलां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कुडचडेच्या रवींद्र भवनाचें काम वेळार पुराय जावचें ना. खुद्द थळावो आमदार निलेश काब्राल हे मान्य करता. डिसेंबर 2019 मेरेन काम पुराय करपाची मोख दवरिल्ली, पूण कंत्राटदाराक पयशे वेळार फारीक करूं नाशिल्ल्यान सद्या काम मुखार सरना. वेळार काम पुराय करतले अशें आश्वासन दिवन 2015 वर्सा ह्या प्रकल्पाक सुरवात केली. कंत्राटदाराक पयशे दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या प्रकल्पाचें काम अजून अर्दे लेगीत पुराय जालें ना. तशेंच कंत्राटदार आणि थळावो आमदार निलेश काब्राला मदीं बाचाबाची जाल्ल्यान ह्या कामाक आणखीनय आडखळ आयल्या. Brought agri machinery, you can ask them also. But now what will happen once I start? I put some bill. 1 crore bill is ready. Now then they will process. When they will pay? They are not. I have met him 10 times. He is not able to tell me when it will be paid. There is no promise at all because he doesn't have idea. But when you ask a 20 crore job, what is the criteria for contractor? You should have at least 4-5 crores to do now. So why you put your conditions properly in the contract? People who can wait till 4-5 crores, 92 lakhs is okay. You cannot expect 92 crores now from 2015, 16, 17, 18. 3 years that work of 19 crores is going on. We are all answerable to the people here. And how can you just... काम स्लो चलिल्ल्यान डिसेंबर 2019 मेरेन हो प्रकल्प पुराय जावचो ना हे आमदार निलेश काब्रालान मान्य केले. कॉन्ट्रॅक्टराक आपणाक पयशे ना म्हणटा, पयशे पडल्यारूच करता. 20 कोटीचो प्रोजेक्ट 1 कोटी बिल करता. हे सगळे लक्षात हाडले आणि पळया कितें जाता ते फुडें. डिसेंबर 2019 म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट जातो म्हणटा रवींद्र भवनाचो. म्हाका दिसना. म्हाका जे भशेन GSSC काम करता डिसेंबर 2019 हो प्रोजेक्ट जावचो ना. अनलेस प्रायोरिटी दिली आणि कित्याक हे 4-4 वर्सां प्रोजेक्ट आतां चालू आसा. हॉस्पिटल, रवींद्र भवन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बाकीचे खुबशे प्रोजेक्ट 3-4 वर्सां जाली आनी म्हाका 2019 म्हाका कंप्लीट करपाकूच जाय. आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते भाशेन ते म्हाका दिसना जातले, पूण हांव विशय ऑनरेबल CM कडेन मांडटलो. आनी कुडचडेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय राज्याचो फुडार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातांत सुरक्षीत आसा. म्हादय उदक निर्णयाचें समर्थन करपाक पंचायत मंत्री माविन गुद्दिनोन फोगोटी पिटयल्या. तशेंच हालींसरा जाल्ले गोंयचे उदरगती खातीर ताणें केंद्र सरकाराची फाट थापटायल्या. फाटल्या 50 वर्सां सावन लवादा मुखार आशिल्लो म्हादय न्हंयेच्या उदकाचो प्रस्न निमाणे कडेन मंगळारा सुटलो. म्हादय न्हंयेचें उदक तिनूय राज्याक वांटून दिवन लवादान हो विशय जाग्यार घातलो. ह्या विशयाक लागून विरोधकांनी तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी सरकाराचेर फार पेटयल्ले.
उपरांत बीजेपीन आणि युती सरकारात आशिल्ल्या हेर पक्षांनी लवादाच्या निर्णयाक येवकार दिला. Verdict is a verdict. That is what I am saying. We have to accept the verdict. It may not be to your 100% expectation, but you have to accept. But I think the positive aspect of the verdict is that an inter-basin transfer has not been allowed. It's within basin. Number one, we were protesting against the inter-basin transfer. Two, a hydroelectric, that SUPA project has not been allowed. So there are various pluses. But if you focus on the minus, then you can always make news out of the minus. So we have to look whether the glass is half full or half empty. It's how you look at it. The positive mindset, you can reach to the conclusion that Goa's case has been vindicated. Or rest, everything that is being floated are canards, are lies, are fabrication, only to malign the government. I think the interest of Goa is fairly safe in the hands of Madhe decision which has come. I must say compliment the legal team, I must compliment people who have fought very hard to get the decision in Goa's favor. Whatever has come in that decision, even though I have not read the judgment, I have been sieving through various newspapers to try and get as much details as possible. Whatever detailing that is available at the moment, to my knowledge, it's in the interest of Goa. When we had no money, when the third bridge work was coming to a halt, without any hesitation, Nitin Gadkari gave a grant of 450 crores from his ministry. Similar bailouts have been given to Goa. More than 15,000 crores development is taking place in Goa with central funds. Is this not benevolence? म्हादयचो विषय लवादाकडेन असताना काँग्रेसीच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्ल्या पत्राक लागून हो विषय इतलो वाडलो अशें माविन म्हणटा. But look at the fact, who is the person, which chief minister gave a letter more than 10-12 years back, which is a matter of record, to divert the water. Goa has no objection. In fact, if any minus has come, that minus has come while arguing the case on that particular letter which was issued saying we have no objection. It was during the reign of a Congress chief minister. That is what affected us, nothing else. आमचे खबराकार संदीप तुयेकार आणि हिरू महाले. कुठ्ठाळे ते आक्षी वाया जुवारी ब्रिज महिला काँग्रेस ब्रेस्तारा मोर्चा काडटली. ह्या वाठारात शेगीत येरादारीची कोणय जाता. वाहनांच्यो लायनीच्यो लायनी लागता. लोकांक वरांची वरां तिश्टवचें पडटा. काँग्रेसीन हे समस्येचें खापर सरकाराच्या माथ्यार फोडलां. महिला काँग्रेस रास्ता रोको बीन करून लोकांक त्रासात घालची ना अशें प्रतिमा म्हणटा. रस्त्याचे कडेन चलत वचून शांततायेन मोर्चा काडटली अशें प्रतिमान सांगले. सोमारा ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान आक्षी ते वेर्णा मेरेन वाहनांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. आयज 2 वर्सां जाली हो ब्रिज कन्स्ट्रक्शना अंडर आसा, पूण हालींच पळोवपाक गेल्यार 1 म्हयनो जालो. ह्या ब्रिजाक लागून खूब लोकांनी त्रास भोगपाक पडपाक लागल्यात. जशे नॉर्थाचे लोक जे सावथान येता कामा खातीर आणि सावथाचे आमचे चड करून लोक, सालसेटाचे लोक जे ट्रॅव्हलिंग करतात ते समज सकाळी 8:30 भायर सरले जाल्यार खंय तरी 12 पावतात आणि सांजचें काम जावन समज ते 5:30 भायर सरता जाल्यार खंय तरी 8:30 9 राती घराक पावतात. आयज म्हाका दिसता आमी समज ट्रॅव्हलिंग करपाक लागले जाल्यार 3-4 वरां भितर आमी गोवा टू कर्नाटका पावतात. पूण आयज फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा ही पाडी आयिल्ली आसा आनी ही पाडी आयिल्ली आसा भाजप सरकारा खातीर. आयज सांगपाचें म्हणल्यार होम मिनिस्ट्री खंय तरी फेल जाल्या, ट्रान्सपोर्ट फेल जाल्लो आसा, तशेंच PWD फेल जाल्ली आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सिनियर राणेन विधानसभेत केल्लें वक्तव्य आमकां आदल्या काळांत व्हरता. भाटकारशायेची याद करून दिता. पंचायत मंत्री माविन गुद्दिनोन आपलें मत व्यक्त केलां. वास्को स्वतंत्रताय सुवाळ्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक तो जाप दितालो. खन प्रस्नाचेर विधानसभेत उलयतना फॉरेनाक नोकरी करपी गोंयकारांची धजा उडयल्ल्या प्रतापसिंग राणाच्या वक्तव्याचेर मॉविन गुदिनोन भाश्य केला. स्वतंत्रताय दिसाच्या निमतान वास्को आयोजीत केल्ल्या झेंडा वंदन सुवाळ्या उपरांत तो पत्रकारां वांगडा उलयलो. They have not only contributed
to the growth of the economy where they are at their workplace, wherever they are working, wherever in the world. But by sending money back to their hometown, they help develop that economy as well. And to my knowledge, our Goans are proud Goans who still have got a strong connectivity with their roots. They are proud to be Goans. And as we know, Goans are well recognized, trusted, known as loyal people. So, and for anybody to condemn them for working abroad and say that they are toilet cleaners is something besides the point. It has to be condemned in the strongest possible term, and I condemn it. I hardly find any Goans doing menial jobs. There may be very few of them. I find Goans in top positions, top echelons of power even. Today Goans have come to the fore because people trust them as good people, as trustworthy people. And to hear such comments is really, I would say, very, very sad. Perhaps it reflects the mindset of some medieval thinking. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फॉर्मेलिनावेल्यान गोंयभर खवदळ पडलो, पूण गोंय सरकार हे विशीं अजूनय गंभीर ना. फॉर्मेलिन लायिल्लें नुस्तें अजूनय बाजारांत विकता. चेकपोस्टांचेर तपासणी करपाचें फकत नाटक चलता. सरकार लोकांच्या भलायके कडेन खेळटा, आम आदमी पक्षान आरोप केला. फॉर्मेलिनाचो विशय कांय जाण नवे पद्दतीन मांडपाक लागल्यात. गोंयांत फॉर्मेलिनाक लागून कॅन्सराच्यो केशी वाडल्यो काय कितें असो दुबाव तांणी उक्तायला. कारण नुस्त्याचे भितर फॉर्मालीन हे इश्यू अजून आसा आनी एफडीएन रेड मारून खुबशे दीस जाले, पूण अजून पर्यंत कांय जायना. अजून पर्यंत ते फॉर्मालीन घातिल्लें नुस्तें येता. फॉर्मालीन इतलें वायट की मनशान खालें जाल्यार मनशाक कॅन्सर जाता. ताका स्लो पॉयझनिंग म्हणटात. सो तुमी जें हें फॉर्मालीन आमकां खावपाक दितात, इज इट अटेम्प्ट टू मर्डर काय कितें हें? सो हाज्या खातीर आमी पळयलां की कॅन्सराचे सगळे लोक जाता. आज खंय मुंबय रिकॉर्ड मेळ्ळा की गोंयकारां मदीं 59% मुंबय ज्यो केसी आसा त्यो गोंयकाराच्यो आसा आनी तांकां खंय कॅन्सर जाला. सो हें कित्या खातीर? हें फॉर्मलिना खातीर. सो होय रिपोर्ट तुमी पळोवपा जाय. सो ह्या खातीर एक बरी चवकशी जावपा जाय. सरकारान एक कितें तरी कमिशन करपा जाय. आनी हे सरकारान जे असेंब्लीन सांगलोलें, आय विल पुट ऑल मेकॅनिझम इन प्लेस बिफोर लिफ्टिंग द बॅन. आज आम आदमी विचार घालता, होच तो मेकॅनिझम तुमचो, हेंच तें तुमचें बरेपण नुस्त्या खातीर. आयज सरकाराक लोकांची भलायकेचें कांयच पडोन गेलें ना. लोक मेल्यार सुद्दां जातात म्हाका दिसता, आनी लोक मरतात. अशें आनी एक स्कीम देखून काडपाची म्हाका दिसता तेंची आयडिया कशी आसतली. फॉर्मलिनाचेर मेल्ल्यार मनशाक ही स्कीम म्हणून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्कोच्या फामाद सप्तकान अनुसार एक नवी प्रथा सुरू जाता. पयले दिसा सगळ्या भाविकां खातीर महाप्रसाद म्हळ्यार महाभोजनाची वेवस्था आसतली. 7-8 दीस चलपी ह्या सप्तकाच्या निमतान लाखांनी भक्तगण देव दामोदराचें दर्शन घेता. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्तकाक येवपी सुमार 7,000 लोकांक अन्नप्रसाद घालतले. दामोदर भजनी सप्तकाच्या मुखेल समिती खाला आनीक एक समिती नेमल्या. ही समिती हाचेर लक्ष दवरतली. अन्नप्रसाद जसो महाप्रसाद आसता तसो दामोदराचो आमी अन्नप्रसाद ह्या वर्सा करपाचो ठरयला. कमिटी स्थापन केला. आनी दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार वास्कोन जेन्ना कसलें बरें कार्य जाता जाल्यार आमचे नाना बांदेकर यांचो सदांच हातभार आसता. जाल्यार आमी नाना बाबा कडेन अन्नप्रसाद करपाची प्रस्ताव आमी सांगलो अशें करपाचें आमी. जाल्यार तेंचो जागो आहा गुलमार्ग पार्क म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की आपलो जो जागो आपूण हो जागो हिंदू समाजाक दिता, की हिंदू समाजान हे कार्य हिंदू समाजाक दिता आनी हिंदू समाजान तो अन्न प्रसाद ती समिती आहा ताका दिवपाचो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुंकळ्या कुलवाड्यार काव्य मैफिल सुवाळो जालो. हे वेळार साबार जाणांनी आपल्यो कविता सादर केल्यो. काव्य वाचनाक भाशेचें बंधन नासलें. तशेंच ल्हाना सावन ज्येश्ठा मेरेन सगळ्यांनीच कविता वाचल्यो. दर म्हयन्याक अशी कार्यावळ आयोजीत करतले अशें आयोजकांनी जाहीर केलां. सर्ती विशीं अदीक म्हायती आयोजकां वतीन रिटा देसायान दिली. ही जी काव्य मैफिल आसा ती काव्य मैफिल आमी ज्यो बायल आसात
ज्यो बायल आसा त्यो फुडें सरच्यो. आज बायलां म्हणटा प्रत्येक कडेन ना, बायलां सकल्यार ना, बायलांक आमी दिनात, बायलो सगळे खंय वता थंय बायलांचे अत्याचार जाता, अन्याय जाता. पूण हे अत्याचार अन्याय न जावचे, बायलो फुडें सरची आनी बायलांची प्रोग्रेस जावं. खंय आमी फाटीं सरतात, फाटीं आमी खंय उरना, बायलो फुडें सरून कितें तरी कार्य करूं शकतात. ऐकात काय कविता. आयज आपण तुमकां सादर करताय कोंकणी कविता. म्हाज्या कोंकणी कवितेचें नांव जावन आसा कासो. सगळींच करतात फकाणां म्हाजी, सगळींच करतात फकाणां म्हाजी. कासो मामा कितें रे चाल तुजी, तुज्या बरोबर चलत रावल्यार आई म्हातारी जातली म्हजी. मदीं मदीं थांबता, मदीं मदीं थांबता, म्हजी तुका म्हणटा. फाटीं वेळे कट्टे जड जाता रे तुका, कितलो तूं भितरो, कितलो तूं भितरो. रोगडोच काचापोर जाता, हात मातसो लागलो, हात भितर पडून पडला. किती बहरू मी, किती उमलू मी, किती बहरू मी. नजाकतीने वाऱ्या संगे, गुलाबी थंडीत अशा चमचमत्या ताऱ्या संगे. चांदण्याच्या सावलीतही मनमौजेने नाचून राहे, धुंद होऊनी पेर धरुनी रात रमलांची वाट पाही. जोर जसा हा वाऱ्याचा मज घेऊन जाई आपल्या संगे, घेऊन मिठीत अलगद आपल्या प्रहराच्या स्वप्नात डुबी. अभयाचा हा उल्हास बेरका, लाडाने मज फसवू पाहे. मीही खरवुनी खेळ खेळते, डाव प्रेमाचे त्याच्यासाठी. थुई थुई नाचत तरंग उडती गाण्यावरती. पाऊस येतो ओळी आखत, शुभ्र शुभ्रशा रेषे मधुनी. पाऊस येतो गोष्टी सांगत, आठवणींच्या देशामधुनी. पाऊस येतो ओळी आखत, शुभ्र शुभ्रशा रेषे मधुनी. पाऊस येतो गोष्टी सांगत, आठवणींच्या देशामधुनी. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.